नमस्कार. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आज 15वो दीस आनी आज निमाणो दीस पावसाळी अधिवेशनाचो. आमी फाटले 15 दीस विधानसभेचें अवलोकन, विधानसभेचो वेगवेगळे नदरेन विधानसभेचेर उजवाड घालीत आसात. तांची दीसभर आमी तांची चर्चा दाखयली. चर्चेचेर आमी अवलोकन केलें. ताचेर वेगवेगळे विशयाचे पोटान वचून कितें घडटा, फाटभूंय कितें, ह्या संदर्भातलो इम्पॅक्ट कितें जावंक शकता गोंयचेर हाची चर्चा केल्ली आसा. आयजय बी दीसभर जें कामकाज जाल्लें ताजो आमचो गौरीश विधानसभा संकुलान आसाच. पूण ताचे पयलीं न्ही काल राती मुसराचें नाट्य विधानसभा कॉम्प्लेक्सान घडलें. ताचेर आमकां उलोवपाचें आसा. कोमुदाद बिल सरकारान कशे तरेन तें पास करून घेतलां, ताचेर विरोधकांनी बोवाळ घाल्यो. फक्त विधानसभेन न्ही, विधानसभेच्या भायर येवन ते रातचे 12 नंतरय एकठांय बसले आनी तांणी संघर्श केलो. मुख्यमंत्री वता आसतना सुद्दां तांणी कमेंट पास केले. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें अरे फाल्यां विधानसभा आसा, इतले लेट बसला गात. सो हाजे भितरलें एक नाट्य म्हळ्यार अशें एक पयली गजाल म्हळ्यार विरोधक सगळे एकठांय आसा म्हणटन दाखयलें. थंय काँग्रेसीच्या नेत्यांनी नेतृत्व केलें. थंय जरी एकलो मेंबर आशिल्लो आसलो तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो बोरकार संघर्श करता आसतना उलयता आसतना दिश्टी पडलो. बट सगळ्यांनी आपले परीन आपलें जें पळय कितें सांगपाचें तें ठाशेव रित्या आक्रमक रित्या सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता हो एक पयलेच खेपे घडटा की विधानसभेच्या भायर वचून रातचे 12 उपरांत सुद्दां आमदार बसून संघर्श करतात, आपलो आवाज आड्डून सांगतात आनी लोक तें पळयतात. तें खूब म्हत्वाचें, कारण लोक जर पळयनाशिल्ले ते आंदोलन करपा नाशिल्ले. सो हो जो पळय कितें डायरेक्ट पळय जें प्रक्षेपण टॅलिव्हिजन करपाक लागल्या, ताका लागून सभाघरांत आनी सभाघराचे भायर जें कितें चलता तें प्रत्यक्ष पळोवपाची संदी आमच्या पळोवप्यांक मेळटा. आनी होच म्हाका दिसता टीव्हीचो जें पळय कितें थेट प्रक्षेपण जाता होच पावर, आनी हो पावर लोकशाय आनीक घट करता. हांव आतां गौरीशा कडेन वता. गौरीश, कालचे दिसा जें पळय कितें रातचे उसरा मेरेन जें नाट्य विधानसभा कॉम्प्लेक्सान घडलें ताजे बद्दल आमकां थोडक्यान सांग. सर, काल एक बिल द गोवा अनऑथराइज्ड कन्स्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल 2025 हे बिल सर काल इंट्रोड्यूस केले मिनिस्टर मोन्सेरातान. सो जेन्ना हे बिल इंट्रोड्यूस केले तेन्नाच सर खंय तरी विरोधकां मदीं सर खळबळ अशी आमकां दिश्टी पडली. अशें दिसतालें की विरोधक जे आसात ते विरोधक ह्या बिलाच्या विरोधान सारखे फूल तयारेन येयल्ले आसात अशें सर दिश्टी पडटाले सर ते बसोन. सो हेचेर सर सगळ्या पयलीं विरेश बोरकर जो आरजेपीचो आमदार आसा तो उलोवपाक लागलो आनी तो सांगपाक लागलो की कोमुलदादीचे समज आमकां न्याय दिवपाक जायो, कोमुलदादीची जी घरां आसात ती मोडपाक जाय म्हणून न्याय दिवपाक जायो जाल्यार तेंची जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणून जे डेफिनेशन आसा तितून सर खंय तरी कोमुलदादीचे ती मार्जीन आसा ती पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळपाक जाय. बाकीचे सगळे जे मायग्रंट्स आसात तांकां ती मेळपाक जायना ही घरां, अशें सर विरेश बोरकाराचें म्हणणें आशिल्लें. सो हे सर म्हणटना एक सर बारीक गजाल हांवें नोटीस केली ती म्हणजे जे सत्ताधारी पक्षाचे जे आमदार आशिल्ले ते विरेश बोरकाराक काउंटर करपाक सोदी, पूण मुख्यमंत्री थंय उबो रावला आनी प्रत्येकाच्या बाकार वचोन सर मुख्यमंत्री तांकां समजयता की आतां तुमी आवाज करूं नाकात. हेका लागून एक्सप्लेनेशन आपल्या कडेन आसा, हेंकां कोणाक कितें उलयतात तांकां जाय तितले उलोवनी, तुमी आतां आवाज करूं नाकात म्हणून सर मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक समजयले आनी सगळ्यांक सर बसयले. सो अशें करून सर सगळे जे विरोधक आसात तेणी हे वन बाय वन सगळ्यांनी आपले जे कितें विचार आसात ह्या बिलाचेर कितें विचार आसात ते विचार सर मांडले. मागीर तेजे उपरांत जेन्ना मुख्यमंत्र्याचो वेळ येयलो, जेन्ना मुख्यमंत्री सर हे बिल एक्सप्लेन करपाक लागलो, आमी हे बिल कित्याक हाडपाक जाय आनी कित्याक ह्या बिलाचें म्हत्व आसा हे सर जेन्ना मुख्यमंत्री जेन्ना एक्सप्लेन करपाक लागलो तेन्ना खंय तरी विरोधकांची अशी स्ट्रॅटजी आशिल्ली की मुख्यमंत्र्याक उलोवपाक दिवचोच न्हू. आनी खंय तरी सर मुख्यमंत्री उलयता विरोधक आक्रमक जाले आनी बारीक बारीक गोष्टींचेर धरपाक लागले. हे बिल जे आसा ते गोंयकारांक लागून न्हू. जेन्ना स्पेशली जेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हटलें हे जे बिल आसा ते 100% न्हू जाल्यार एक 90% तरी गोंयकार ह्या बिलाचो बेनिफीट घेतले म्हणून. हे बिल पास जाल्यार 90% तरी गोंयकारांक पास जातले. आनी काही गांव असे आसात ज्या गांवांनी 100% गोंयकार फक्त कोमुलदाद लँडाचेर आसात म्हणून. सो हे सगळे जाले म्हणटकीर तेजेर विरोधक आक्रमक जाले आनी विरोधक आपली बाजू सांगपाक लागले. हितून सगळ्या भितर बोवाळ जालो आनी बोवाळ जावन सगळे वेलान गेले. जाल्यार वेलान गेले तेन्ना खूब असो आवाज जालो. आवाज जावन एकदां हाऊस एडजर्न जालो. एकदां हाऊस एडजर्न जावन परत जेन्ना हाऊस सुरू जालो तेन्ना परत जे विरोधक वेलान बसलेले ते थंयच रावले, थंयच घोशणाबाजी करूंक लागले. मागीर आनी थोड्या वेळान परत एकदां हाऊस एडजर्न जालो, पण विरोधक कशेंच आयकनात
कशेंच आयकनात ते पळोवन मागीर मुख्यमंत्री आपले भाशण एक वटच्यान सभापतीन मुख्यमंत्र्याक सांगलें तूं तुजें भाशण चालूच दवर आनीक अशें करून त्या बिलाचे जे प्रोसिडींग आसा ते फुडें जाल्ले आनीक अशें करून सगळें बिल पास जालें. पूण जेन्ना हे बिल पास जालें तेन्ना मुख्यमंत्री जे आपले कितें सांगपाचो आशिल्लो ते तशेंच उरलें. म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपल्या चेंबरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तेणे हे सगळें बिल जे आसा ते एक्सप्लेन केलें. मुख्यमंत्र्याचे अशें म्हणणें आसा ह्या बिला प्रमाण 2014 पयलीं सावन जीं घरां आसात ती घरां ह्या रेग्युलायझेशन करपाक ती घरां एप्लिकेबल जातात. आनीक दुसरें म्हटल्यार त्या घराचो जो मालक आसा त्या मालका कडेन 15 वर्सांची सर्टिफिकेट जाय. सो 2014 - 15 समज केले जाल्यार जी मार्जीन आसा ती 1999 जाता. जशी विरेश बोरकारान सांगलेली 1961 मार्जीन जाय म्हणून, पूण ती मार्जीन जाता 1999. अशें जर मुख्यमंत्र्यान अशें सर एक्सप्लेन केल्लें आसा काल आपली प्रेस कॉन्फरन्सीक. आनी ती प्रेस कॉन्फरन्स सोंपता म्हटल्यार आमी जेन्ना भायर येताले तेन्नाच आमकां दिश्टी पडलें की विरोधक जे आमदार आसा ते 7 आमदार हांगा भायर बसून आशिल्ले आनी तेणी जे आपल्याक भितर हावजान भितर रावन जे कितें तांकां उलोवंक मेळना ते तेणी भायर येवन मिडिया मुखार सर मांडले. हो जो विशय आसा न्ही कम्युनिटीचो तो आमच्या दर्शकांक मातसो सुटावो करून सांगता. कम्युनिटांत कांय जाणांचो असो समज आसा की ते पोर्तुगीजांनी हाडले म्हणून. तो सामको चूक. पोर्तुगीज हांगा पावच्या पयलीं शेकड्यांनी वर्सां आदी कदंबाची राजवट हांगा आशिल्ली. आनी आतां हो लिखीत स्वरुपात पुरावो आसा की जयकेशी I म्हणून जो कदंबाचो राजा आसलो तेंचो एक धर्ममंत्री अणय्या पणजे आशिल्लो. तेंचे भितरलो हो पत्रव्यवहार आसा की अणय्यान अशें सांगलें ताका की हांगा लोकां कडल्यान टॅक्स लागीं करपाची गरज ना, लोक टॅक्स हाडून सरकाराक घालतात. तर कदंबाच्या त्या जयकिशीन विचारलें ही कितें सिस्टम आसा. तो म्हणपाक लागलो गांवचे जे गांव आसा ताची मालकी कंबायंड आसा आनी तातूंतलो एक वांटो ते सरकाराक हाडून आपूण हाडून दितात. आमकां थंय वचपाचें पडना आनी ते आतां दवरतलो खंय म्हणून आपूण एक बिल्डींग फाटल्यान बांदता ते फाजेंत म्हणटा ती बिल्डींग ते अणय्यान तेन्ना ती बांदून घेतली. मागीर पोर्तुगीजांनी ती रिपेर बी केली. हजारो वर्सांची परंपरा आसा आनी लोकांनी एकठांय येवन गांव वसयले, शेती खातीर जमीन वसयली. जे पळय कितें सेलायन उदक खारें उदक आशिल्लें तें फाटल्यान हटयलें सारकें. थंय शेती खातीर जमीन तयार केली. थंय खाऱ्या उदकान जावपी भाताची खाजना आनी भाताची बियो तयार केली. येदें व्हडलें सायंटिफीक इंजिनियरींग हें करपा फाटलो गोंयचो मनीस हजारांनी वर्सांनी काम करता. आनी काजू हें जे पळय कोमुदाद आहा जिका पयलीं ग्रामसंस्था म्हणटाले पोर्तुगीजांनी कोमुदाद म्हणटाले ते ग्रामसंस्थाक हजारांनी वर्सांची परंपरा आसा. सो ही जी परंपरा आसा ती सांबाळून दवरतले. अजुनूय हायकोर्टान बडी मारल्या जेन्ना सरकार त्यो जमनी आपल्यो म्हणून हडप करपाक सोदता, कब्जो करपाक सोदता, जमनी लिगलायज करपाचें एक नवें ट्रेंड दर 20 वर्सांनी सरकार काडटा. तो लावला मरे चल घे तुका. पूण आतां तर कोमदाद लँड 25 वर्स जाल्ले जर मनशाक जर कोमदाद लँड दिवपाक लागले. एक म्हणजे हे जो कम्युनिटीचो हो जो विशय आसा न्ही हो हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टा मेरेन वयतलो आनी सरकाराच्या तो आंगलड येतलो. कित्या खातीर सारकें हांवें बरयलां फाटल्या आयतारा हांवें बरयलां गोंयच्यो जमनी बरे तरेन तुमी ताजें प्लॅनिंग करपाक जाय. सारकें गोंयच्या जमनीचेर सरकारी जमनी आयल्यो आनी ग्रामसंस्थांच्यो जमनी हाजेर कोणें पळय आक्रमण केलां तांकां तुमी जर लिगलायज दीत सुटले जाल्यार तो पेंडोरास बॉक्स ओपन जावन म्हणजे हे सरकार करूं शकता काय ना हाचेर एक हे आसा. कित्याक खातीर ते जमनीची मालकी कम्युनिटी कडेन आसा. कम्युनिटींत बॉडी जर ठरयता की आमी तांकां रेग्युलरायज करपाक शकता, आमी तांकां जमनी दितात जाल्यार घडये एक विचार जावं शकता. ते जायना कित्याक सांगता नाल्यार कोमुदाद भायल्या भायर करपाच्यो. कोमुदादच्यो 90% ज्यो पळय संस्था ताणें अशे तरेन खूब हेराफेरी केल्ल्या. ताणें सवाय भितर लोकांक कागदपत्र तयार करून लोकांक बांदपाक दिल्यात. बांदतकीर तांची आक्रमणां जाल्यात ती तशीच सोंसल्यात. आनी फॉर एग्जाम्पल अशे कितलेशे कम्युनिटी आसात की व्हडले वास्ट ऑफ दोंगर कोमदादी आहा इतले दोंगर पळोवपाक तांचे कडेन यंत्रणा ना. येदे व्हडले आतां लोलये एक येदी व्हडली यंत्रणा. पूण ते कितें म्हणटात हाजे फुडें आनी आक्रमण जावचें न्ही घे फिल्म सिटीक घे आमची इंडस्ट्रीक घे. सो हें अशें न्ही की बाबा कोमदादी कडेन जर जमीन आहा ती गोंयकाराची जमीन ताजो बरो यूज जावपाक जाय. एक साळगांवचो जो कचरो प्रकल्प आहा तो कम्युनिटीच्या जाग्यार आयला तशे एक प्रकल्प येवपाक जाय. बरे प्रकल्प येवपाक जाय. आनी ती तांचे कडेन जी पळय जमीन आसा
ताज्या नियंत्रणा खातीर सरकारान तांकां कांय मदत दिवपाची गरज आसा, कारण तांचे कडेन तशी येणावळ ना. लोलया पंचायत कशी येणावळ करतले म्हणून ज्या पंचायतींनी स्वता असले गोलमाल केल्यांनी तांचेर थोडें नियंत्रण येवपाक जाय. ही जमनी कोणाकय आक्रमण करपाक दिवपाक जायना, कारण अशें आतां टोळयो तयार जाल्यात सारके. गोंयचो जमीन प्रेसियस न्ही, टोळयो तयार जाल्यात तांचेर कब्ज कर, भायल्यांक विकून उडय. आणि न्ही तातूंत तांचो जो आक्षेप आसा तो जेन्युन आक्षेप हेचे खातीर आसा की जो एप्लिकंट आसा तो 15 वर्सां हांगा रावपी जाय. 15 वर्सां ही एक वेग क्लॉज आसा, कोणूय 15 वर्सां केन्नाय रावता आनी जाता. तातूंत दुसरें कितें तेणी म्हटलां की तेतून क्वॉलिफाय जातलो जाल्यार तेची गोंयान हेर ठिकाणी फ्लॅट जमीन आसूंक फावना. कळ्ळो न्ही, हो जो क्लॉज आसा न्ही हो गोंयकाराक डिस्क्वॉलिफाय करता. कित्या खातीर तेची खंय तरी तेका एन्सेस्टर प्रॉपर्टींतलो वांटो आसता, तेची जमीन नसता ती, पूण ताचें खंय तरी नांव आसता गांवांत. तशें भायल्यांनी आक्रमण करप काल जो पळय आंदोलन केलें हे सगळ्या विरोधी सदस्यांनी, तांचो सांगपाचो हेतू तोच आशिल्लो. भायले लोक येवन थंय घुसल्यात, तुमी तांकां लिगलायज करतले. इतलेंच न्हय, एकदां लिगलायज केलें की ते आनीक आक्रमण करीत रावता. न्ही, पण सरकार हे सगळे लिगलायज करता, पण एक अशी डेडलायन घालिना की बाबा अमूक एक डेट आसा, हाच्या पयलींची आमी लिगलायज करता, हाच्या फुडले आमी टॉलरेट करचे ना. तशें म्हणटा सरकार. दर असेंब्लीन हांव आयकता फाटले 40 वर्सां आमी आक्रमणांत सोंसून घेवचे ना, आमी कारवाय करतले, आमी हे करतले ते करतले. फुडें कांय करना, कारण थंयचो लोकल पळय कोमदाद पळय चीफ आतां गड्ड धरतात, तो सरकाराच्या पंजान येता. सरकार म्हळ्यार कोण? स्थानीक आमदार, तो कोमदाद चीफ आनी ते लावपी लोक हांचे एक वोट बँक, थंयच्यान पयशे खावपाची टॅक्नीक सुरू जाता. हें सगळें गांवांनी सुरू आसा. सो ताजेर म्हाका दिसता कांय सिरियस लोकांनी आतां ह्यो जमनी वाचून दवरपा संदर्भात कितें करपाक जाय. म्हणजे सुरू जावपाक कम्युनिटीचे जमनी ते वापरा सकयल शेता खातीर तरी आमी लोलयेकाराचो लोलये जी पळय कोमदाद ताचे संदर्भांतलो एक व्हडलो लेख छापलो. तेचो लेख छापलो. बरें विचार म्हणला की कशे तरेची कोमदादच फूस आसता. आमी कोमदादीचो जो पळय अध्यक्ष ताका हांगा हाडून आमच्या डिबेटांनी ताका सामील करून घेतिल्लो. सो सरकाराक जमीन दिवन उडोवपाची एक जी प्रवृत्ती आनी सरकार मागता ते दिवप, ही प्रवृत्ती वायट. सो फिल्म सिटी जरी येता ती कोणाच्या फायद्याची, ते कोण काम करतले? तशे टेक्निशियन गोंयान आसत. आतां कितें जाता, आतां लँड एक्विशन जो एक्ट आसा न्ही तो मणिशंकर अय्यरान सामको स्ट्रिंजंट केला. सरकार कोणाची जमीन घेवंक शकना, तेका लागून कोणाची घेतले तर कम्युनिटात सॉफ्ट टार्गेट. आनी कोमदादी जमनी जर तूं घेतलो थंय कितें येतलें? थंय बाबा सिनेमा खातीर लागपी यंत्रणा जाय न्ही कोमदाद म्हणटकीर. आतां जालें कितें, थंय 5 स्टार हॉटेल बांदतले आनी ती तुमी ताचेर जास्त सांगू शकता. इफी आयली, इतली वर्सां जाली, फिल्म कल्चर आयलें. आनी फिल्म कल्चर आयलें, पूण फिल्म कल्चर येवप म्हळ्यार हांगा फिल्म प्रोडक्शन सुरू जावप न्ही. फिल्म प्रोडक्शन सुरू जातलें जाल्यार हें प्रायवेटायज, हें सरकारचें काम न्ही. हें तांकां दिसपाक जाय गोंयांत तरेची अशी यंत्रणा तयार जातली आनी तांकां खंय जमीन जाय ताचो फायदो कितें. फुडले 50 वर्सांचो विचार सरकाराक आसा काय कितें हो प्रश्न. म्हाका दिसता गौरीश जो कितें मतितार ह्या आंदोलना फाटल्यान आशिल्लो ताची पार्श्वभूमी आमी सांगल्या. सो सर आयज कितें घडलें तेजेर सर आमी पळोवया जाल्यार आयज विजय सरदेसायन सर एक प्रश्न काडलो. तो म्हणजे साऊंड रिस्ट्रिक्शन जे गोंयान घातलेले आसा. साऊंड रिस्ट्रिक्शनाक लागून खुबशे जे प्रोग्राम्स आसात गोंयान ते धांकूच लोकांक आपले प्रोग्राम सोंपोवपाक पडटात, धांक सगळे बंद करचे पडटा. व्हडली व्हडली काजार जातात गोंयान, पूण तेंचे जे काजार बीन जातात, काजार बर्थडे जी फंक्शन जातात ते धांक सोंपोवपाक पडटात. म्हणून सर विजय सरदेसायन सर प्रश्न काडलो आनीक तेणे सर हो टुरिझम इंडस्ट्रीक पयलीं रिलेट केलो. टुरिझम इंडस्ट्रीक हेजो फायदो जाला काय ना हेचेर सर लक्ष घालुया म्हटलें जाल्यार तितून सर तेणे आंकडो दिलो. गोंयची टुरिझमाक 1600 कोटी सर जेन्नाच्यान हो एक्ट पास जाला साऊंड परमिशनाचो तेन्नाच्यान 1600 कोटी लॉस गोंयच्या टुरिझमाक जाल्ले आसा अशें सर विजय सरदेसायन सांगलेले आसा. आनी तेणे एक उदाहरण दिलें. बेंगलोर सिटी जी आसा, बेंगलोर सिटीन जशें गोंयान 10 पर्यंत दवरलेले आसा बंदी, तशी बेंगलोर सिटीन 1 पर्यंत दवरलेली आसा. 1 पर्यंत दवरलेले कारणान जी बंदी जे कितें प्रोग्राम बी जावपाक जाय ते प्रोग्राम इजिली जातात. आनी अशे मेन म्हटल्यार लोकांचे पर्सनल प्रोग्राम असतात, फॉर एक्झाम्पल वेडिंग, बर्थडे बीन अशे जे पर्सनल प्रोग्राम असतात तांकां काय प्रॉब्लेम जायना. सो तेणे सीएमा कडेन डायरेक्ट अशें एश्युरन्स मागलें की हे जे प्रोग्राम आसात, पर्सनल प्रोग्राम काजार बीन जे असतात तांकां तरी तूं रिलीफ दी म्हणून, आनी कितें तें तुज्यान आयजूच दिवपाक जाता
आणि ते कितें तें आयजूच दी म्हणून, जाल्यार सीएमान सर हेजेर उत्तर दितना सांगले जर टुरिझम इंडस्ट्रीक समज बेनिफीट आसा जाल्यार आमी हे जे डिसिजन आसा सरकाराचे ते आमी रिकन्सिडर करतले आणि परत हेजेर विचार करतले आणि विचार करून परत कितें वाट मेळटा तशी आमी हेजेर वाट काडटले. आणि काजराचे बीन जे कितें आसा ते कशें जाता तशें फुडें डिसिजन सरकार घेतलो, कशें सोंपें पडटा तशें डिसिजन फुडें सरकार घेतलो अशें सर सांगलेले आसा. तेजे उपरांत आनी एक सर मुद्दो काडलो तो विजय सरदेसाय म्हणतो इल्लिगल स्क्रॅप यार्डाचो. जी स्क्रॅप यार्डां आतां गोंयान वयत थंय दिसता अशें सर विजय सरदेसायाचें म्हणणें आशिल्लें. जाल्यार जी स्क्रॅप यार्ड आसात ती गोंयान रेजिस्टर आसात 1000 टोटल स्क्रॅप यार्ड गोंयान आसात 1000 आणि तितून जी रेजिस्टर्ड आसात ती 269 स्क्रॅप यार्ड रेजिस्टर्ड आसा. म्हणजे सुमारे 700 स्क्रॅप यार्ड 700 पेक्षा चड स्क्रॅप यार्ड जी आसात ती रेजिस्टर्ड ना, म्हणजे ती इल्लिगल आसात. जाल्यार तांकां गोंयच्या गांवांनी ती जाल्ली आसात आणि गोंयच्या शेतांनी लोकांनी जाग्यांच्या जमनीचे हडप करून ते जाल्ले आसात. सो हेजेर खंय तरी पोल्युशन जाता आणि ते खुबशे अशे इन्सिडेंट सांगले जे उजो लागून कशें पोल्युशन जाल्ले. फॉर एक्झाम्पल फाटल्या दिसान धवळे एक उजो लागलेलो, मागीर हांगा कोलवाळे ते सायडीक एक उजो लागलेलो, ते सगळे एक्झाम्पल दिले तेणे. आणि तेजेर मागीर सीएमान सांगलेले आसा की आयडीसी जमीन दिवपाक शकना. आयडीसी चेअरमॅनान एकदा मिटींग घेवन प्रयत्न केलो जमीन स्क्रॅप यार्डांक दिवपाक शकता काय म्हणून, पण तांकां जाय तितली जमीन आयडीसी दिवपाक शकना. सो स्क्रॅप यार्डांक लागून तालुका लेवलाचेर ज्यो जमनी आसात त्यो आयडीसी अंडर आमी नवी जमनी घेतले आणि तांकां जे स्क्रॅप यार्डाचे जे ओनर आसात तांकां लिजाचेर दितले. आणि तांकां जेन्ना लिजाचेर दिली जाल्यार मागीर हो जो नक्की जो कायदो आसा तो येणाऱ्या 6 महिने भितर काडटले. हे सर आयज 2 मुद्दे सर डिस्कशनाक केले. पयलो मुद्दो राती उसरा मेरेन चलपी संगीत. आतां राती उसरा मेरेन चलपी संगीत हें एक न्यूजन्स जालां गोंयान. लक्षान आतां लग्नां उसरा मेरेन लग्न चालू उरची थंय म्युजीक कांय प्रमाणात कमी डेसिबल सावंड सिस्टमाचो वापर करून जावची हाजे बद्दल ऑब्जेक्शन घेवपाचें कारण ना. पूण आमी पळयतात कांदोळे बागा हो जो सबंद बेल्ट आहा थंय राती उसरा मेरेन मोठ्या प्रमाणाचेर कर्कश म्युजीक लावन थंय जे पळय डान्स बार आनी जे पळय डान्स क्लब चलतात तांणी हैदोस घाला. राती थंय जाणटे लोक रावतात तांकां रातचो न्हीद पडना, भुरगीं शिकतात तांकां शिकपाक मेळना, अशे तरेचे कागाळी येत आसात. सरकार म्हणटा थंय तांणी लोकल लोकांच्यो कंप्लेंट ऑथॉरिटी तयार केल्यात, कमिटी तयार केल्यात. लोक कंप्लेनी करतात पूण एक्शन जायना कारण पोलीस फितूर आसा अशें म्हणटात. परत परत हायकोर्टान ह्यो केसी वचत आसात. म्हाका दिसता सरकारान एक सामकें ठरोवपाची गरज आसा की बाबा हो जो पळय कितें सावंड जी पळय कितें सावंड जी पळय कितले डेसिबलान सावंड चलोवप ताजे संदर्भात नेम करता आसतना सारकें डिफरन्शिएट करपाची गरज आसा. अशे तरेचे क्लब राती उसरा मेरेन जे चलतले तांकां सावंड अरे आतां पयलीं भशेन उरूना. आतां तुज्यान इंडिविज्युअल सावंड कनेक्शन दिवपाक मेळटा. समज एक जर डान्स क्लब आमी डान्स क्लब बंद करपाक म्हणत नात. अशे तरेचे जे पळय कितें इव्हेंट्स चलतात ते बंद कर म्हणत नात. कशें आसता की एक सावंड चलयतात, प्रत्येकाक सावंड सिस्टम दिल्ले आसता, प्रत्येकाक सावंड ती आयकूं येता, ताजेर ते मुखार दृश्य दिसतात स्क्रिनाचेर. अशे तरेचो प्रयोग हांवें काणकोणा पळयलो बिचाच्या सायडीन एक येदे व्हडले डान्स चलतालो, प्रत्येकाक सावंड सिस्टम दिल्ली, खंयचेच कोणाक डिस्टर्ब जायत नाशिल्लें. सो अशे तरेची जेन्ना टॅक्नॉलॉजी उपलब्ध आसा लोकांक कित्याक त्रास दिवचो. आतां प्रश्न येता तो लग्नाचो. आतां पळय जालां कितें हे सगळे लग्नाचे पळय हॉल आसात ते 2 भशेन आसात गोंयान. एक सामके शहरान आहा. फॉर एक्झाम्पल हांव मडगांव जंय रावतां पाजी फोंडान BPS क्लब आहा. BPS क्लब एका तेंपार मात निर्जन आशिल्लो कारण ते स्मशाना भिशेन आशिल्ले. पूण आतां थंय इतल्यो बिल्डिंगो जाल्यात की लोकांनीच कोर्टान वचून न्ही BPS क्लबाची लग्न जावप बंद उडयलें. सो ते आतां थंय लग्न जायना. सो हो एक इशू आहा. लोकूय विजिलंट जाल्यात, लोकांकय नाका. आनी थंय हिंदूच रावना, ते कॅथलीक कम्युनिटी रावता. सो तांकांय अशे तरेची लेट कर्कश लग्न मोठ्या मोठ्यान आवाज नाका. हांव म्हणटा कितें की लोकांनी मातशी एक बुद्द लोकांनी कित्याक आसची न्ही. लग्न तुमी करात, तुमचें एन्जॉयमेंट जावपाक जाय. लग्न मनीस एकदांच जाता. तुमी जर सोडलें टेक्नॉलॉजिकल सोल्युशन आनी बाबा ते कमी डेसिबलान वाजयात, कोणाचो ऑब्जेक्शन येवपाचो प्रश्न येना. आनी एक दुसरें तुमकां जर खरेंच जर म्युजीक बरें वाजोवपाचें आहा न्ही आतां अशे कितलेशे जागे आयल्यात जे तांचे पळय जे डान्स फ्लोर्स आहात हे ताणें स्पेशली क्रिएट केल्या लोकांनी आनी ते शहरी वस्तीचे भायर आहा. सावंड प्रूफ न्ही, सावंड आयकूं येता पूण शहरी वस्तीचे भायर नावेली आसा एक फामाद
तो शहरा पासून मातसो पयस आसा. मागीर हांवें पळयलो वेर्णा हा शहरा पासून पयस. कुठ्ठाळे आसा एअरपोर्ट रोडाचेर शहरा पासून पयस. सो ह्या जाग्यांनी तुम्ही लग्न करात, थंय सरकारान अशे तरेची परमीट दिवं येता. पूण सरकारान सरसकट पळय आमी लग्न कोणी तरी आतां विजयान म्हणलें खंय 1200 कोटी रुपयाचें लुकसाण जालें. टुरिजम इंडस्ट्रीक जालें कशें जालें हें काडपाची गरज आहा न्ही. जर टुरिजम इंडस्ट्री जर सामान्य मनशाच्या जनजिवनाचेर आक्रमण करता, सामान्य मनशाचे जर न्हीद खवळून उडयता, जाल्यार टुरिजम इंडस्ट्रीक 1,500 कोटीचे लॉस जाले म्हणून कांय हरकत ना. कारण निमाणें टुरिजम इंडस्ट्री ही स्थानीक मनशाच्या हड्ड्यार नाचून आमकां इंडस्ट्री नाका. स्थानीक मनशाची तकली खावपी टुरिजम नाका न्ही आमकां. हांवें म्हणलें तशें तुमी टुरिजम बीच टुरिजम इतलें कॉन्सन्ट्रेशन केलें की आज सर्वसामान्य गोंयकार मनीस बिचाचेर वचना. कारण नाकातात ते गर्दी चेंगरा आनी ते अशें ते म्युजीक लायिल्लें आसता. जांचेर कंट्रोल करपाक तांचेर कंट्रोल करना. सारकें ही गजाल सारकी. सामकें एका अर्दान हो सावंड पोल्युशनाचें पूर्ण सरकारचे निग्लिजन्स हयगय चल्ल्या. दुसरो जो त्यांनी विशय जो मांडलो गौरीशन आतां सांगलो की स्क्रॅप यार्डाचो, हांव तरी गेली 10-15 वर्सां हो विशय आयकता. दर खेपेक जे सरकार येता ते सरकार कितें सांगता, आमी स्क्रॅप यार्ड जे आसा ते रेसिडेन्शियल एरियांतल्यान काडटले आनी इंडस्ट्रियल एस्टेटीन व्हरतले. पण प्रॅक्टिकली ते शक्य ना. कित्याक खातीर आमी आतां पणजेन रावतात सगळे जाण. पणजेचे आझाद मैदानाचेर सांजचे वचत जाल्यार आमकां कितें दिसता, चारय सायडीन ते स्क्रॅपवाले बसतात आणि ते हेतुल्ले सामान काडटात तेतून भरतात. म्हणजे पणजेनच ही जर स्थिती आसा, जी स्मार्ट सिटी आसा आनी सगळ्यात नितळ शहर म्हणून जेका पुरस्कार आतां मेळ्ळा, तातूंत जर स्क्रॅपवाल्यांची ही अवस्था जाल्यार गांवांत कितें आसतली आमी कल्पना करूं येता. पण हाचेर कितें एक ती पॅरलल इकॉनॉमी आसा स्क्रॅपाची, ती सरकारान पयलीं समजून घेवपाक जाय. आनी तांकां फॅसिलिटेट कशें करतले, तांचो नुकसान थळाव्यांक कसो जावचो ना हाचेर उपाय योजना करपाक जाय. तांकां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जागो दिलो जाल्यार फाल्यां ते वयतले काय कितें. आतां दुसरो एक प्रश्न की सायकली वयल्यान जो स्क्रॅप लागीं करता तो बिचार इंडस्ट्रियल इस्टेटीन व्हरून स्क्रॅप घालूं शकतलो, घालचो ना. तो खंय सायकलीन जो वता तो डायरेक्ट ठेवून ना, पूण जे पळय खंय ते केंद्र तेच म्हणटा केंद्राक तो दिता. एक गजाल खरी की स्क्रॅप यार्ड हे शहरांतले जे पळय बुरशे गजाली आहात, शहरांतले जे पळय कितें नितळ करतात ते खरें म्हळ्यार स्क्रॅप हे सरकाराक आनी एकूण नागरिकांक फायदोच दितात. पूण स्क्रॅपाक जागो ठरोवन दिवपाक जाय आनी हो जागो फुडले 50 वर्सांच्या नदरेन दिवपाक जाय. आनी कशें स्क्रॅपान आतां तुमकां एक उदाहरण म्हणून सांगता, म्हणजे म्हज्या बाबा कडेन एक फियाड आशिल्ली, ताचो एक स्पेअर पार्ट मेळनाशिल्लो. एक चान म्हणून म्हापशा कोण तरी स्क्रॅपवालो आहा, आमकां सांगलें कोण तरी त्या चाना कडेन मेळटलें. आमी व्हरून तो ताका पार्ट्स दाखयलो, तो म्हणून 2 दिसांनी काडटा आनी तुमकां दिता. तेणी तो पार्ट्स दिलो. म्हणजे स्क्रॅपवाल्या कडल्यान अशें कांय गजाली समाजाक मेळत आसता, रिटर्न मेळत आसता. स्क्रॅपवाल्या कडल्यान खुबशे आतां बॉम्बे स्क्रॅप म्हणून तुका सांगता हांव, बॉम्बेन जे फर्निचराचे स्क्रॅप यार्ड आसात हे दी व्हडले आहात की एका तेंपावयले राजवाड्याचे जनेलाचे फ्रेम सुद्दां तांचे कडेन आसता. खूब जाणांक जांके पळय हातूंत भितर रुची आसा आनी जांके कला खबर आसा न्ही, एंटीक गजाली तो एंटीक स्क्रॅपवाल्या कडेन खूब मेळटा. मुंबयन जो चोर बाजार म्हणून तें कितें एका अर्दान तो चोर बाजार म्हणजे एका भशेनचो तो स्क्रॅप यार्डच, पूण थंय तुका कितें मेळना म्हणून. सो आतां तो अशे तरेचे कला बाजार जाला. म्हणजे ते नाकाच असो एक नकारात्मक सूर आसा, कारण थंय खूब गंज आयिल्ले गजाली उडयता. काय ते रेग्युलेट करपाक जाय, रेग्युलेट थंय जावपाक जाय. ताजेर एक नियंत्रण सरकारचें जाय आनी ते नियंत्रणाचो भाग म्हणून ते रेग्युलेशन येवपाक जाय. गौरीश. हय सर, तेजे उपरांत सर आनी 2 म्हत्वाचे मुद्दे येयले, ते म्हणजे जी तारोलकरान एक विशय हाडलो तो म्हणजे गोंयच्या टुरिजमान समज आमकां आनीकूय अशे नंबर वाडोवपाक जाय जाल्यार आमी हाडूंक शकतात. तो गोंयान बीच स्पोर्ट्स जशे ऑस्ट्रेलियन, ब्राझिलान, थायलंडान हे ऑलरेडी चालू आसा. सो अशेंच गोंयान आमी हाडूंक शकतात म्हणून तेणे एक आयडिया काडली. आनी तेजे कितें म्हणटा आशिल्लें, बीच व्हॉलीबॉल सारके खेळ, मागीर बीच सर्फिंग, बीच क्रिकेट अँड कायट बोर्डिंग असले जे खेळ आसात ते आमी बिचांचेर प्रमोट करपाक जाय, जेणे करून आंतरराष्ट्रीय जे टुरिस्ट आसात ते बिचांचेर हेका लागून मुद्दम येतले अशें म्हणून. आनीक तेणे अशे काही बीचूय अशे सजेस्ट केले, ते म्हणजे मोर्जे, आरांबोल, कलंगूट, कोलवा. सो हितून जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन येयलें तेन्ना कोस्टल एरियेन जितले अशे आमदार थंय बसलेले आशिल्ले तांकां सगळ्यांक अशे एक उमेद अशी जाली आनी आपल्याल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते जाय अशे सर तेंचे बारीक बारीक तेंचे स्पिची आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. आनीक तितून भितर सर रोहन खंवट्यान एक
आन्सर दिल तांकां तें अशें आशिल्लें की जे लोकल MLA आसात, जे कोस्टल एरियेचे जे लोकल MLA आसात हेंचे वांगडा सगळ्या वांगडा बसोन आनी तांकां सगळ्यांक कन्सिडर करून तशेंच एनवायरमेंटल लिमिटेशन आमकां पळोवपाक जाय. म्हणजे फाटल्या दिसांनी बिचाची कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर प्रश्न येयल्ले. सो तशीच एनवायरमेंटल लिमिटेशन्स जे आसात लायक सँड इरोजनाचेरूय फाटल्या दिसांनी क्वेश्चन्स येयल्ले. सो तशी जी एनवायरमेंटल कितें लिमिटेशन्स आसात ती आमकां सगळो विचार करून आनीक कॅरिंग कॅपॅसिटी मेन बिचाची, त्या बिचाची क्षमता कितली आसा ती मेन. सो हे सगळे विचार करून हेजेर फुडले कितें डिस्कशन आसा ते करुया अशें सर रोहन खंवट्यान सांगलेलें आसा. मागीर तेजे उपरांत आनी एक हे प्रायव्हेट रेझोल्युशन हाडले ते रेजिनाल्डान हाडले. रेजिनाल्डान सर एक तियात्राचे रेझोल्युशन हाडले. रेजिनाल्डाची मागणी अशी आसा की तियात्र जे आसा ते युनेस्को हेरिटेज टॅग जे गोंयचे तियात्र आसा तांकां मेळपाक जाय अशी रेजिनाल्डाची मागणी आशिल्ली. सो हेजेर सगळे जे हावजान जे विरोधी आमदार तशेंच काही सत्ताधारी जे आमदार आसात तेणी अशे तियात्राची इम्पॉर्टन्स सगळे जनतेक सांगपाचो प्रयत्न केलो की तेंचे अशें म्हणणें आसा तियात्र जे आसा ते आमचे कल्चर आनीक मेन म्हटल्यार ह्या तियात्राच्या थ्रू कितें वायट घडामोडी ज्यो घडटात त्यो किंवा पॉलिटिशनांनी सुद्दां कितें वायट करूं त्यो ज्यो वायट घडामोडी घडटात त्यो तियात्राच्या थ्रू जे कलाकार आसात ते एक्सप्लेन करतात आनी ती मेसेज जी आसा ती लोकां कडेन पावता अशें सर चडशे जाणांचे अशें सूर आशिल्ले. सो सीएमान सांगलेले आसा जो युनेस्को हेरिटेजा खातीर जो प्रोसेस आसा तो आपूण आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाक आपूण इन्स्ट्रक्ट करता की ते नॉमिनेशनाक धाडपाक जाय, ते तो प्रोसेस सुरू कर म्हणून, बेगीन सुरू कर म्हणून. आनीक तशेंच गव्हर्मेंट ह्या विशयाचे सिन्सियरली अशें स्ट्रिक्ट म्हटल्यार करून घेवपाचे हेजेर आसा आनीक गव्हर्मेंट करून घेतली अशें सर सीएमान सांगलेलें आसा. दोन मुद्दे म्हणजे हो आतां तियात्राचो इश्यू आयलो. दुसरे बीच स्पोर्ट्स. आतां बीच स्पोर्ट्स म्हळ्यार कितें? बीच स्पोर्ट्स म्हळ्यार एक नितळ खेळ. हय. आतां तो तातूंत भितर थोडे ताणें ग्लॅमर यूज केला म्हणून तो बीच स्पोर्ट इल्लो चड आकर्शक जाला. फॉर एक्झाम्पल चलयो व्हॉलीबॉल खेळटा. सो चलयो व्हॉलीबॉल खेळटा म्हणटा तांचो ड्रेसींग, तांचे स्टायल, थंय मागीर वेगवेगळे तरेचे सावंड, वेगळे तरेचे म्युजीक, लोक तशें येवन बिझनेस मॉडेल म्हणून एक बिझनेस मॉडेल म्हणून टुरिजमाचो भाग तो. स्पोर्ट्सा परस तातूंत टुरिजम ग्लॅमर चड आहा. सो तो अशे तरेन जावप वायट न्ही. फक्त आमची तो म्हणटा बिचाची कॅरिंग कॅपॅसिटी एक, दुसरे बीच नितळ उरतले, नंबर 2 आनी ह्या अशे तरेचे स्पोर्ट्सा लागून बाकीचे पळय घडामोडी घडटात ताचे फुडली हांव खबर सांगता. टुरिजम वाडयता आमी, टुरिजम वाडयता पण ताचो फायदो कोणाक जाता हाची कोणी स्टडी केल्या? आमचे जे भुरगे हॉटेलांनी हेवटेन तेवटेन काम करतात तांकां पावसाच्या दिसांनी ले ऑफ करतात. पावसाच्या दिसांनी तांकां काम आसना, ते घरा आसतात. जे मोटरसायकल बीट भाड्यान दिवन जे आपले पोटां भरतात किनारी भागाचेर ते म्हणटात पावसान आमकां बिझनेस नसता. जर आमच्या गोंयकारांक जर 12 म्हयने जर टुरिजम पोवसूं शकना, साद्या भाशेन पोवसूं जर शकना जाल्यार तो टुरिजम आमकां असो कित्याक जाय? असो टुरिजम आमकां जाय की ताचो थळाव्यांक फायदो जातलो. म्हणजे जे कोण व्हडले हॉटेलवाले आसा, व्हडले बिझनेसमॅन, तांचे पोट भरपाक गोंयचो टुरिजम नाका जाल्यार थळाव्यांचे पोट भरपी टुरिजम आमकां जाय. ताजे खातीर आमी लोकल लोकांनी इन्वेस्टमेंट करपाक पडला. मायनिंग कंपन्यो 50,000 कोटी वर्साक करताले, हे पयशे खंय गेले? ते सांग. कितल्या लोकांनी हॉटेल घाले? 1-2 हॉटेलां आमकां दिसती पडटात. पूण अशे तरेची इन्वेस्टमेंट टुरिजम म्हळ्यार फक्त 5 स्टार हॉटेल, ती बिचाचेर न्हय, ती बी कायदे तोडून न्ही. सारकें. टुरिजमान जे वेगळे वेगळे जे पळय फॅसिलिटीज आहात त्यो निर्माण करपाचें काम गोंयकारांनीच करपाक जाय. जांकां पळय चडांत चड फायदो सरकारान दिलो. खंयची इंडस्ट्रीक दिलो? इंडस्ट्रीक चडांत चड म्हणजे मायनिंग कंपन्याक टॅक्सूच नाशिल्लो मरे. वर्साची वर्स टॅक्स नाशिल्लो मरे. आनी तांकां जवळ काय सरकारची जामय जाल्ले भशेन तांकां दिताले आनी त्यो काडून राजकीय पक्षांक इलेक्शन फंड दिताले. ताणें गोंयचें कांयच कल्याण करूं ना. ह्या लोकांक आमची आपलीच म्हणून समजताले. लिजा म्हळ्यार म्हाका एका म्हयनो जाल्यार हांव एक मिटिंगेन म्हाका आपयल्लो, तूं इतलो मायनिंगाक विरोध करता, तूं कितें हांवें म्हळें एक काम करे न्ही, लिजाचो लिलाव जावपा जाय. लिलाव कोण लिलाव? आमचे वरती भायली आमचे अशे तरेचे ते सगळे समजूत करून बशिल्ले. ताका लागून घोळ जालो. आनी तो पयसो हे पयसो न्ही, तुमी माती विकून जेन्ना पयसो करतात हो पयसो लोकांक दिवपाक जाय. त्या मातयेन थोडो तरी पयसो किमान 25-30% तुमी लोकांक दिवपाक जाय. म्हणून तो इन्वेस्टमेंट जाय आशिल्लो. लोकांक पूर्ण दिवपाची गरज नाशिल्ली. थंय इन्वेस्टमेंट अशे तरेचे पयशे टुरिजम इंडस्ट्री आसा ते वेगळे वेगळे ज्यो पळय गजाली आतां सरकारान तातूंत भितर स्थानीक लोकांक फायदो जातलो. सरकारान आतां एक फाटी कारावान पॉलिसी हाडिल्ली. कारावान म्हणजे ते गाडये मॉडिफाय करतात, तातूंत ते सगळे रावपाच्यो बी सोय आसता. पण तेका लोकल जो सपोर्ट लागता
तो डेव्हलपच जावना. सारकें सारकें कळ्ळें न्ही? पळय मरे तूं आतां कसिनोन गोंयकार कसिनो आतां इतली इंडस्ट्री व्हडली हय. कितले गोंयकार आहात तेच सांगता. दिसचे पडना. आमी आतां इतले तरेचे बोटी संदर्भांतलो कन्सेप्ट बोटी येतात लोक बसतात कितल्या लोकांनी इन्वेस्ट केला कळना. कळना. हॉटेल इंडस्ट्री सारकें. आसगांव मोठ्या प्रमाणाचेर तुका सांगता अशी देशांतली टॉप 10 जर हॉटेल्स काडत खावपाची तातूंत भितर 6 आसगांव आसात. एक लक्षांत दर जाणा देशांतल्या टॉप खाद्य पदार्थ विकपी हॉटेलांत भितर 6 आसगांवची, आसगांवात आसगांवची. तातूंत जर एकलेय गोंयकार ना. हाजो अर्थ कितें सांग जे कितें इनोवेटीव श्रमाचे पयशे काम आसा तातूंत गोंयकारांक इन्वेस्ट करपाचें तो पयसो काडलो आनी खंय तरी कॅन आयलँडाचेर दवरप आनी थंयच्यान ब्लॅक मनी खावप. एक पोरणी याद सांगता 1996 हय. तेन्ना फारूक अब्दुल्ला काश्मीराचो मुख्यमंत्री आसलो आणि जम्मू काश्मीर बँकेची एक शाखा अजूनही ती तो गोंयांत आयिल्लो. तर ते उद्घाटन करपाक आयलो आणि राती हांव आणि उमेश भांबरे ताका मेळपाक गेले. तेन्ना 370व्या कलमा विशीं मोठी चर्चा सुरू जाल्ली. ताचें मत कितें अशें जाणून घेवपाक आमी ताका मेळ्ळे आणि हांवें कितें विचारपाक जाय म्हणून ताका विचारलें. म्हटलें एका ब्रांचीच्या उद्घाटनाक म्हटलें तुमी चीफ मिनिस्टर साहेब श्रीनगरच्यान हांगा आयले अशें कशें. तेणें म्हणलें तेणी म्हाका रोखडो रावयलो ना म्हणपाक लागलो एक ब्रांचीचें उद्घाटन म्हणनाकात म्हाका फाल्यांच्यान 1 लाख रुपया म्हज्या काश्मीरान येतले. 96 1 लाख रुपया लक्षांत घ्या. आतां ते कितले पट वाडले आसतले इतले पयशे आमच्या इकॉनॉमीतले भायर वता. गोंयचो जो पळय राजकीय फुडारी आसा ताका गोंयचे बद्दलची एक तळमळ जाय. गोंयचे गोंय आपण राखून दवरतलो ताचें संवर्धन करतलो म्हळ्यार कितें फक्त जमीन सांबाळून न्ही हांगच्या सामान्य सामान्य मनशाक रोजगार उपलब्ध जातलो तो सस्टेनेबल रोजगार ताका ताच्या भुरग्यांक भायल्यान लोक हांगा येवपा नाका. आज हांगा अशे तरेची पयची अर्थनिती तयार केल्या न्ही तातूंत भितर हें सगळें चलत ना. तातूंत भितर फुडलो विचारच कोण करना म्हणून क्लाउड अल्वारिसाक मायनींग बंद उडोवचें पडटा. क्लाउड अल्वारिसाक मायनीचो लिलाव करचो म्हूण सांगचें पडटा. क्लाउड अल्वारिसाक फुडल्या पिळग्याचो विचार करून तो टॅक्स पळय जो मेळटा तातूंतलो 10% फुडल्या पिळग्या खातीर दवरप आणि सरकार ताका गोवा विरोधी म्हणटा. गोवा विरोधी म्हणटा न्ही तेंच आमचें दुर्दैव तेंच जालां की सरकाराक गोंय म्हळ्यार कितें खबर ना आनी गोंयचो फुडार म्हळ्यार कितें खबर ना. सो ताका लागून हो बीच टुरिजमाचो इश्यू जाता. बीच टुरिजम मागतात सगळे पूण ते बाबा जाय काय की नाही कुमतात लँड सगळ्यांक जाय पूण ती कशी रेग्युलेट करची ती खबर ना. गोंयच्यो जमनी कशे तरेच्यो गोंयकाराच्या हातान उरतल्यो हें गोंयकाराक खबर ना. सो हें सगळें जें पळय कितें आतां घुसपागोंदोळ जो पळय चल्ला राजकीय पळय जो तमाशा हांव म्हणून राजकीय तमाशा गोंयकारांक आपल्या हक्काची सुवात दितलो काय कितें. राजकीय तमाशाक लागून गोंयची जमीन सुरक्षीत उरतली काय कितें. गोंयकार जे पर्संटेज आतां कितली उरल्या म्हणून तेच म्हणटा गोंयचं गोंयकाराचें अस्तित्व हो राजकीय तमाशा गोंयकाराचें अस्तित्व सांबाळून दवरतलो काय कितें. गौरीश खरें मरे गौरीश तुका हांव एक करता तो असो की हांव विधानसभेचो उल्लेख करना पूण गोंयांत जो पळय राजकीय तमाशा चलता सगळे कडेन त्या राजकीय तमाशान भितर गोंयकाराचे बद्दलची एक तळमळ दिसता गोंयकाराचे बद्दलचो एक कळवळो दिसता काय वयले वयर सगळें नाटक चलता. सर सद्याक पळोवपाक गेलो जाल्यार सद्याक सर खुर्चे फाटल्यान सगळे धांवतात अशें दिसता सर आमकां. आणि मेन म्हटल्यार जे गोंयकारांचे जे इश्यूज आसात आता तुम्ही म्हटले तशे गोंयकारांक फक्त गांव तेंचे जमनी सारवारूच करपाक नाका. गोंयकारांक खूब कितें अश्यो गजाली आसात तितून गोंयकार खंय तरी फाटी पडटा आनी त्या गोंयकाराक कितें तरी अशें बूस्ट मेळपाक जाय आशिल्लो पॉलिसी जाय आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो पॉलिसी आमी असेंब्ली ज्यो अशी जाता तेन्ना असेंब्लीच्यान आमी पॉलिसी एक्सपेक्ट करतात त्यो पॉलिसी जाय आसल्यो पूण त्यो खंय तरी गोंयकारांक लागून सारक्यो तितले जाय तशें मेळनात अशें सर दिश्टी पडटा. बरें आसा. सो आनी कितें उरल्या म्हत्वाचो विशय आयज आज निमाणो दीस तूं इतले दीस विधानसभेन वतालो पावसान उबो रावतालो विधानसभेंतलें कामकाज पळयतालो धांवन धांवन सगळे कडेन आमच्या मुखार उलयतालो खूब तुका श्रम करचे पडल्यात आनी तुवें बरें काम केलां. गौरीश म्हाका दिसता अशे तरेची इतले रिगरसली विधानसभेचें अवलोकन करून विधानसभेन बसून म्हाका दिसता तुवें पयलेच खेपे केलां आनी तुवें बरें काम केलां. एज ए रिपोर्टर म्हणून आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. येस थँक्यू सर. न्ही आमचे रिपोर्टर बरे तरेन काम करता. सबंद दीस ते आयकप न्ही फकाणाची खबर जावपाची तकली जड जावपाची कित्याक खबर तेच 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 मुद्दे आयकून न्हू मागीर एक फटीक कसो येता सामकें. आनी तें गौरीश तशें दिसना. गौरीशाले चेहऱ्याचेर म्हाका सदांच एक प्रफुल्लीत एक दिसता आनी ताजे भितर सगळ्यांत म्हत्वाचें कितें रिपोर्टर म्हणून तो फंक्शनींग करतात पूण ताजे भितरय एक गोंयकाराचे बद्दल गोंयकारपणाचे बद्दल एक भितरल्यान एक तळमळ म्हाका दिसता आनी ताका लागून तो जें कितें उलयता तातूंत भितर हे गोंयकाराचे प्रश्न तो तीव्रतेन मांडटा.
हां तर धन्यवाद अभी तुम्ही बी एक दर दिसा हांगा येवन आमी एक अर्दवर चर्चा केली आनी ती बरी पोटतिडकीन गेली. पोटतिडकीन कितें मागीर मेन कितें जालें की तेच्या फाटल्यान कितें आसा न्ही तें आमचेर आमी परत एक रिविजन केलें. रिविजन केलें आनी लोकांक सांगलें. लोकांक सांगपाची गरज आसा की तुमी हें पळयात. तुमी जितले पळयतले ताका लागून हे सगळे आमदार अभ्यास करून येतले, सादूर जातले, गोंयचे विशयाची तळमळ व्यक्त करतले. आनी हांवें म्हणलें तशें फक्त विधानसभेन न्ही, विधानसभेन जर ताच्या प्रश्नाक जर जाप मेळना जाल्यार ते विधानसभेच्या भायर येतले, थंय आमचो कॅमेरा आसतलो. विधानसभेच्या भायर येतले, थंय आंदोलन करता, थंय रातचे 12 मेरेन जेन्ना आमी कॅमेरा घेवन आमचे रिपोर्टर आनी आमचे तर एक ते चली रिपोर्टर वर्षा तेय रातचे 12 मेरेन काम करता, ताकाय हांव ताजी तोखणाय करता. ते कॅमेरा घेवन काल राती 12 मेरेन ह्या सगळ्या आंदोलनाची तांचे फाटल्यान उलयताले, तांकां रिकॉर्ड करताले. हें खरीच तांची लोकतुबाय, तांची तोखणाय करपा सारकी आसा. आनी वर्षा तुवेंय बरें काम केलां. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें हें जें पळय आमी दाखयतात तें इतल्या खरी दाखयतात की कितें चलना त्या लोकां मेरेन वचपाक जाय. लोकां मेरेन वचपाक लोकांचो दबाव वाडटा तेन्ना लोकशाय घट जातली. तेन्ना आमदार आनी तेन्ना मंत्री लोकांच्या कळवळ्याचो आनी लोकांच्या बऱ्याचो विचार म्हणटले, बऱ्याची धोरणां येतली, बऱ्याचे कायदे जातले. आनी कायदे जर योग्य रितीन जाले नात, फक्त मतदारांक कांय मतदारांक खूश करपा खातीर जाल्या ताजेर आमी बडी मारतले. ताज्याय संदर्भांतलो एक लोक दबाव वाडपाची गरज आसा. गौरीश तुका हांव धन्यवाद दिता, अभी तुकाय दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.